काल कितें जालें अरावंड 10-20 सुमार म्हाका एक 10 फोन आयलो की आमच्या मेणकुऱ्याचे आमी हे होळी घालता. ती होळी एक आसा ती घालतना म्हाका दिसता ती पडली आनी पडून त्याच्या सकयल एक आमचो भुरगो म्हज्याच वाड्यावयलो म्हजो सारको शेजारी म्हज्या सायडीचो प्रणव हे अमिशा म्हणून तो त्याच्या सकयल चपलो म्हणजे तो पडटना असो तोंडार पडलो आनी ती होळी फाटल्यान पडली ताच्या. ताका इमिजिएटली म्हाका दिसता विथीन नो टायम ताका आमी आजिलोन शिफ्ट केलो. हांवूय पावलो आजिलोन तेन्ना. कंडिशन खूब बॅड आसली. जो ताचो स्कोर आसता आमचो एक स्कोर आसता की किची हेड इंजुरी जाली एसेस करपाचो तो 15तलो फक्त 3च आशिल्लो म्हणजे व्हेरी क्रिटिकल आशिल्लो. ताका आमी थंय इंटुबेट केलें अंबू बॅग लावन आमी तशेंच आजिलोच्यान ताका GMC शिफ्ट केलें. GMCन थंय व्हेल्या बरोबर सगळे ताका जे रिससेशन करपाक जाय ते प्रयत्न केले. CT स्कॅन केला आनी CT स्कॅनार पळयल्यार ताका म्हणजे तो तोंडान पडल्या म्हणजे सगळेच फ्रॅक्चर आसले नाकाचो दांताचो स्पिनॉयडल दोळ्या भोंवतीच्या ऑर्बिटाचो प्लस ताका ब्रेनान इंट्रावेंट्रिक्युलर हॅमरेज आसली आनी सब अराकोनॉइड हॅमरेज म्हणजे ब्रेना भायरूय हॅमरेज आनी ब्रेना भितरूय. सो त्यामुळे न्यूरोसर्जनूय आशिल्लो सगळे डॉक्टर्स आशिल्ले ऑर्थोपेडिशन इंटरवेंशन करपाक तो म्हणपाक लागलो कांयच पॉसिबल ना फक्त एडमीट करपाचो अंडर वेंटिलेटर ऑब्जर्व करून पळोवया. आणि अरावंड हे सगळे डायग्नोसीस जाता म्हणजे 1:45 जाली. ताका मागीर एक 3 सुमार ICUनी शिफ्ट केलो वीथ वेंटिलेटर बॅड तयार करून वेंटिलेटर नाशिल्ली आशिल्लो हांव 3 जायसर. पण मागीर ताजो प्रोग्नोसीस बरो नासलो. फॉलोअप करतालो मागीर सकाळीं कळलें दॅट म्हणजे ब्रेन डॅड म्हणजे आशिल्लो. सकाळीं मागीर तो मागीर एक्सपायर जालो तुका. अशें आमच्या म्हाका तर म्हणजे लास्ट 40-50 वर्सांक तरी अशें केन्ना आमी अशी दुर्घटना आठवंक ना. अशी पडली बी म्हणून तोच म्हाका म्हणटालो एकदां होळी पडली म्हणटा तो पण अशी केन्ना दुर्घटना जावंक ना. खूब दुखता भुरगो अरावंड 42 इयर्स ताका चलो आसा 10वेक आसा चलो बरो एक्टीव भुरगो आपलो जॉबूय करतालो आनी बाकीचे धंदो करून आपलो बरो लायव्हली भुरगो आशिल्लो. आवड ताका आशिल्ली गणपती व्हडलो जाय सणा परबेक बरो मिक्स जावप सगळ्यां कडेन मेळून बसोन असो आसतालो तुका असो तुका खेळत आशिल्लो भुरगो तुका हय.